हरे कृष्णा. गेला आवाज ऐकूचे आहेत की समज नव्हे. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तों. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की आनंद कोटि वैष्णव वृंद की. आता पुरुषोत्तम मास चाल असो तर ह्या मासान तू म्हाका एक इयरिंगाचेरी एक प्रवचन दिवच्याक भगवत पुराण कोंकणी रूपान एक ऑपॉर्च्युनिटी दिले बद्दल म्हाका मस्त मस्त धन्यवाद दिवचे सर तुमकां सगळ्यांक. तुम्ही एकत्रित येऊन कसं करताची एवरी टाइम यू आर हियरिंग. आयचे टॉपिक फॉर हियरिंग आसा ते म्हाका बरे आनंद जालो. तर आम्ही सांजपण दोन जे आसा कसं करताची जन्म आयल दोन नंतर फर्स्ट म्हळ्यार हियरिंग करताची न्हय आम्हाला बापाले आवाज जे आसा आनी आमी आयकता. So our hearing begins from the very first day when we are born. आमकां त्या टायमार काय कळना, but the process has begun. And आमी हियरिंग करते उरताची ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. आमी आमगेले एक काम म्हळ्यार हियरिंग करचे आनी उलोवचे. हे बेसिक दोन वस्तू जे आसा आमी करत उरताची सांजपण दोन. आणि शास्त्रानुसार हियरिंग म्हळ्यार कसले श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरण. गोविंददास जे आसा तांणी नवविधा भक्तीचेरी एक भजन केलेलं आसा भजहू रे मन श्रीनाथ. तांतू मध्ये तांणी म्हणिल्लें आसा की श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पादसेवन पूजन सखीजन आत्मनिवेदन गोविंददास अभिलाष रे. तर गोविंददास जे आसा ते अभिलाष करता म्हणजे एक भक्त जे आसा ते अभिलाष करता. कसले अभिलाष करता? हे नवविधा भक्तीचे जे श्रवणापासून आत्मनिवेदन पर्यंत जे आसा प्रोसेस आहे ताजी अभिलाष गोविंददास करता, एक भक्त करता. केन्ना करता केन्ना ताका ताजे महत्व कसं आसा म्हणून करता. आमी मस्त श्रवण करता पण श्रवण म्हळ्यार कसले एज पर स्क्रिप्चर्स श्रवण म्हळ्यार हरिकथा आणि हरिकीर्तन. तांतू जे आसा हरिकथा म्हळ्यार देवान सांगिल्ले वचन वाक्य आणि देवा बद्दल सांगिल्ले जे आसा ते. तर देवा बद्दल सांगिल्ले लोक जे आसा ते कोणाचो व्यक्ती भागवत. आणि देवा बद्दल कसं सांगिल्लें आसा बुकान तू बरयल्लें आसा ते बूक भागवत. तेन्ना आमकां जे हियरिंग हे प्रोसेस जे आसा ते कसं करचें उरता हे व्यक्ती भागवत आणि पुस्तक भागवत हांगा हांतुले असोसिएशन हांतू आमी देवाल बद्दल आयकुचें. तेन्ना ते कार्य आमी केन्ना करताची ताका हियरिंग म्हणटाची एज पर स्क्रिप्चर्स. भगवद्गीतेन तू एक लायक श्लोक आसा 10.9 मच्चित मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयंतश्च महानित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति. तांतू कृष्ण सांगतास की केन्ना पण जे आसा
मिगेल भक्त त्यांना एकत्रित जाताची त्यांनी कसं कार्य करताची मच्चित तांगेल माइंड जे असं ते पूर्ण रूपानं एंगेज उरता खंयच्यान थंय कृष्णावयर आता कृष्णावयर एंगेज मस्त विंगड विंगड नमून असं आणि त्या करतासतना तांणी कसं करताची तांगेले लाईफ जे असं ते कृष्णाक डिवोट करताचे कृष्णा बद्दल विचार करचे लोकां सांगचे आणि तू कार्य जे असं तांणी करत उरपाची आणि बोधयंतम म्हळ्यार प्रिचिंग एक्टिविटी लोकां सांगचे आता आमकां कोणें सांगलें म्हणून आमी हांगा आयले आमी हांगा आसाचे तर प्रिचिंग इज द most essential thing of spiritual life. कडेरी परस्परम म्हळ्यार एक दुसऱ्या तू उलयत आसतना तांणी प्रिचिंग करताची कथेंत म्हळ्यार टॉक उलयताची कथा म्हणटाचे आता हे आमी कथा करते आसाचे तर आम्ही कसं करत असायचं आता टॉक करत असं आम्ही उलयत असायच कसं बद्दल उलयलं तसं कृष्ण म्हणता अबाउट मी मिगेल बद्दल उलयत कृष्णाशी आणि तांणी कसं करताची हे एक पंत उलयनाची नित्यम कॉन्स्टंटली एवरी टाइम प्रत्येक वेळे जे असं ते मिगेल बद्दल उलयताचे आणि तुशांतीच्या रमंतीचे आणि हे करतासतना तांकां मस्त आनंद जाता आणि तांणी जे असं हांतू रममाण जाताच तांकां आनंद जाता आणि रममाणही जाता तर प्युअर डिओटी जे असं तांणी कसं करताची देवाल सेवा कंटिन्युअस 24 hours जे असं ते देवाल सेव करच्यान तू तांणी हे करतात आणि आम्ही सुरवातीक प्युअर डिओटी आसा तागेल डिस्क्रिप्शन म्हळ्यार तागेल बद्दल सांगचे जाल्यार तांणी कसं करताची देवा बद्दल उलयताची कृष्णा बद्दल उलयता आता कथे हे जे असं श्रवण जे असं ते श्रवण जे असं ते विंगड विंगड सब्जेक्टा वयर जाता आमगेले दिवसभर पण केन्ना श्रवण हरी बद्दल जाता कृष्णा बद्दल जाता तेन्ना ते स्पिरिच्युअल जाता भगवत श्रवण जाता कारण आमी कृष्णा बद्दल उलयताची आणि कृष्णा बद्दल आयकताची अशी आमगेले हे जाता आणि आम्ही जे असं प्रिलिमिनरी स्टेजान तू आम्ही जे कसं करताची आम्ही सेव करताची सेव करून जे असं आम्ही हगुरो आमगेल देवाल जे भक्त असत तांगेल संपर्क येताची आणि हगुरो आम्ही कसं करताची आम्ही केन्ना संपर्क येताची तेन्ना प्रत्येक वेळी आम्ही कसं करताची तांगे लागी काय ना काय तुम्ही ऐकतात देवा बद्दल ऐकत तेन्ना एक चेडू कशी सानपण 2 स्कुला वता आणि प्रत्येक स्टँडर्डान तू विंगड सब्जेक्ट हे करून लर्न करून पास जावन मुखार वता तशीच आमगेल वरे आम्ही भौतीक जगात केन्ना जन्म घेता तेन्ना आम्ही बद्ध अवस्थेन तू आसाची बद्ध अवस्थेन तू उरतोच त्या टायमार आमकां नॉलेज उरना आमकां एब्सोल्यूट नॉलेज कसं ते गोतू पण आम्ही एक चेडान केल्ल्यावरी भक्ताल संपर्कान तू येवन नियमित रूपान आयकल्यार कसं जाता आम्ही हगूर ते चेडू कशी मुखार वता तशी आम्ही वरे मुखार वताच
आणि आमगेले जे आसा ते हृदयान तुजे कल्मश आसा ते कल्मश जे आसा ते हगूर हे जाता, नश्ट जाता. तेन्ना एक चैतन्य महाप्रभू म्हणटाची की हे केन्ना आमी श्रवण करताची त्या टायमा कसं जाता, ते डिवोशनल सीड देव हे भक्तीचे जे बीज, भक्तिलता बीज म्हणटाची, ते भक्तिलता बीज जे आसा ते आमगेले हृदयांतू ताजे हे जाता, सोईंग म्हळ्यार इता जमनींत आमी घालतात तशी जे सोईंग जे आसा ते आमगेले हृदयांत जाता. आणि ते हृदयांत जाले नंतर आमकां आमगेले परम भाग्य उरल्यारी अशी सांगिल्ल आसा चैतन्य चरितामृतांतून. आमगेले परम भाग्य उरल्यारी आमकां कसं जाता, आमकां एक शुद्ध भक्त तागेले संपर्कांतूय येता. आणि तागेल संपर्कांत तुला आयल नंतर आमकां जे आसा ते कसं जाता, हे श्रवण करचे एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, एक हे जाता, संधी मेळटा. आणि ते जाले नंतर आमगेले हृदयान तुजे भक्ती क्रीपर आसा, सांचे एक बीज आसा, ते बीज जे आसा ते कसं जाता, हगूर 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 व्हड जाता. आणि ताजे मेन कारण म्हळ्यार श्रवण आणि कीर्तन. आम्ही सुरवातीक कसं करताची, हे दोन प्रोसेसांतूनच आम्ही केन्ना कोणाले सुरवात येयल नंतर आम्ही हेच दोन प्रोसेसांतल्यान देवा बद्दल आयकलें. कसं जालें की हरिनाम संकीर्तन आणि हरिकथा हे आम्ही आयकले. आणि हे चैतन्य चरितामृतांत सांगिल्लें आसा की हे ट्री जे आसा, ते बीज जे आसा ते हगूर हगूर ग्रो जाता, व्हड जाता. व्हड जाले नंतर ताका कसं करता पडटा, एक झाडाक नियमीत रुपान आमकां उदक घालचा पडटा, ताका खत दिवचा पडटा. ते उदक आणि खत दिले नंतर हे झाड जे आसा भक्तिलता बीज ते व्हड जाता, हगूर हगूर व्हड जाता. आणि व्हड अशी जाता, आतां आमगेलें झाड जे आसा ते एक सीमीत उरता, हायट ताजी सीमीत उरता, चड ग्रो जायना ते, तागेले एक लिमिटा पर्यंत ग्रो जाता एज पर इट्स नेचर. पण हे जे झाड आसा जे आमी श्रवण आणि कीर्तन करून भक्तिलता बीज आमगेले हृदयांतू आसा, ते कसं जाता, युनिवर्स पेनिट्रेट करून ब्रह्मज्योती, स्पिरिच्युअल स्काय त्या जागेर जे आसा ते आच्छादून भितर वचून ते त्या जागेर पावता. आणि ते हायेस्ट जागेर पावता, त्या हायेस्ट जागेक कसं म्हणटाची गोलोक वृंदावन. आणि हे गोलोक वृंदावनांतू हे एक सांचे बीजाक हरिनामाले कीर्तन या हरिकथा हाजी माध्यमांतल्यान ताका जे आसा ते सांचे फ्रूट आसा, ताका कसं जालें, एक सर्वात व्हड अशी स्थान मेळ्ळें. ते भक्तिलता बीज क्रीपर जे व्हड जावन गोलोक वृंदावना वचची इतलें ताका सामर्थ्य जाता. पण कसं करता, ते जावका जाल्यार आमकां नियमीत रुपान हियरिंग करता, श्रवण करता. आणि एक अशी सांगिल्लें आसा की एक मासोळी आसा, ते कसं उरता, उदका भितर उरता. आणि मासोळ जे आसा उदका भितर उरिल्ले नंतर एकदम सेफ उरता, ताका काही चिंत ना, ताका सगळं खावचें मेळटा आणि जिवंत रावचें मेळटा. तर तशीच त्याच फिशाक आमी भायर काडल्यार कसं जातलें,
तागेले अवस्था जे आसा ते मस्त वायट जाता. ते इट विल सफर. तशीच ही हे भक्तिलता बिजाची झाड जे आसा ते ऑलरेडी इफ इट इज सिच्युएटेड, पण ताणें श्रवण आनी कीर्तन करना जाल्यार कसो जातलें? इट्स कंडिशन विल बी लायक अ फिश आउट ऑफ वॉटर. ताका बरें जे आसा ते हगूर हगूर ताजे प्रभाव जे आसा ते कसो जातले कमी जातले. हाजे खातीर श्रीमद भागवतम जे पुस्तक पुस्तक भागवत आसा तातूं 12.13.18 तातूं सांगिल्लें आसा, श्रीमद भागवतम पुराणम अमलम यद वैष्णवानां प्रियम. अशें सांगिल्लें आसा की हे श्रीमद भागवतम आसा तातूं कसो आसा देवाल कृष्णाल एक्टिविटी ताचे हे सांगिल्लें आसा आनी तातूं मटेरियल एक्टिविटी, इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट म्हणा, सेन्स ग्रॅटिफिकेशन नाजाल्यार लिबरेशन अशी बद्दल काही हे ना. तातूं मेन म्हळ्यार प्युअर डिवोशनल सर्वीस ताजे बद्दल सांगिल्लें आसा. तेन्ना हे आमकां हे जेन्ना कृष्णा कॉन्शियसनेस आमी ते प्रोसेस आमी घेताची तेन्ना आमी हे जे हियरिंग करताची आणि तातूंतल्यान कसं करताची आमी हियरिंग केले नंतर तातूंतल्यान आमकां ते आनंद मेळटा. ताजे खातीर अशें सांगिल्लें आसा की हे प्रोसेस जे आसा ते मस्त कसो आसा पॉवरफूल आसा, मस्त वायब्रंट आसा आणि ताजे हे आसा ते म्हळ्यार होली नेम. आमी श्रवण करताची पण श्रवणांतू सर्वात व्हड सर्वात प्रॉमिनंट कसं वस्तू आसा ते म्हळ्यार देवाल नांव. आणि देवाल नांव हे श्रवण करचे बरें मस्त डिटेलिंग आसा कशी श्रवण करचें म्हणून. आमी ताजे खातीर हरे कृष्ण महामंत्र जे आसा ते व्हडान म्हणटाची. त्या व्हडान म्हणचे कारण म्हळ्यार आमी म्हणटाची आणि आमी उच्चारण केलेले शब्द आसा देवाल नांव आसा ताका श्रवण करताचे. आणि हे श्रवण करता आसतना अशी म्हणटाची की तुम्ही श्रवण करता आसतना पूर्ण तुमगेलें ध्यान लक्ष हे हरिनामा प्रत्येक सिलेबल प्रत्येक अक्षर आणि अक्षर ते तुम्ही उच्चारण करता असाची आणि तुम्ही ऐकत असाची अशी सायमल्टेनियसली कंटिन्युअसली तुमगेले कॉन्सन्ट्रेट करून हे अगर तुम्ही साध्य केले करचे प्रयत्न केले तातूं कसं जातलें तुम्ही बेगी जे आसा भक्तीन तूं पटापट मुखार वतात. आणि ताजे खातीर श्रवण जे आसा ते कसं आसा ते मस्त अटेंटिव्ह उरता. श्रवण जे आसा ते अटेंटिव्ह उरता. आतां पयले मनश अशें आशिल्ले की तांणी श्रुतीधर आशिल्ले. श्रुतीधर म्हळ्यार एक पंत कोण सांगल्यार तांचे लक्ष उरता आशिल्लें सगळें स्टार्ट टू फिनीश. आतां आमकां आतां हांव कसं लेक्चर सांगिल्लें कोणाक निमगिल्यार दे विल नॉट बी एबल टू से एज इट इज. इवन आय विल नॉट बी एबल टू डू फ्रॉम स्टार्ट टू फिनीश. पण पहिले अशें आशिल्लें की तांणी इतले अटेंटिव्हली आयकत आशिल्ले, श्रवण करता आशिल्ले आणि रिमेंबर बरें करता आशिल्ले. त्या काळान तूं बुद्धी तितले हे आशिल्ली विकसीत आशिल्ली. तर तांकां जे आसा
ते साध्य जातशें अटेन्शन दिवन आयकुचें आणि माथ्या दवरचें आणि रिसाइट करचें. तेन्ना आमी केन्ना अटेंटिवली आयकताची, मना दवन घेवची प्रयत्न करताची, तेन्ना आमी उलोवचे जाता. आमगे उलोवचें जें आसा, आमी म्हणटाची आमगेलें रियलायझेशन म्हणटाची. आमगेलें रियलायझेशन जें आसा तें आमी कितलें अटेंटिवली भक्ती करताची, कितलें अटेंटिवली आयकताची, ताजे वयर जें आसा तें सगळें ताजेर आसा. तेन्ना हे श्रवण जें आसा ताचे बद्दल जें आसा, भागवतमान तूं सांगिल्लें आसा, फर्स्ट कॅन्टोन तूं सेकंड चॅप्टर 17th वर्स तातूंत सांगिल्लें आसा, शृणोतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तनम हृदयंतस्थो अभद्राणि विदुनोति सुहृद श्रुताम. तेन्ना अशी शृण्वता स्वकथा कृष्ण, केन्ना सोल जे आसा तातूंत परमात्मा जे आसा सुपर सोल, तातूंत प्रत्येकाल हृदयांत कृष्ण आसा. आणि हे कृष्ण जे आसा ते कसो आसा, आमगेल बेनिफेक्टर आसा, म्हळ्यार बेनिफॅक्टर आसा. आमगेल जे आसा हितचिंतक आसा, ऑफ अ ट्रुथफुल डिवोटी अशें सांगिल्लें आसा. जे भक्त, जे सिरियस भक्त आसा, तांगेल बद्दल सांगचे जाल्यार अशी परमात्मा जे आसा ते कसो करता, आमगेल हृदयांतूल कल्मश जे आसा, जे मटेरियल एन्जॉयमेंट, सर्वात व्हड कल्मश कसो आसा, आमगेल मटेरियल एन्जॉयमेंट, नेम फेम, पुजा लाभ प्रतिश्ठा, ते लाभ नाजाल्यार लोकांना आमकां ग्लोरिफाय करचे, नाजाल्यार प्रतिश्ठ हे करचे, अशी हे आमकां एन्जॉयमेंट आसा. तर हे एन्जॉयमेंट जे आसा ते हार्टांतून कसो जाता, एकदम डीपली रुटेड आसा. कशी की हे जे आसा आमगेल कितली करोडो करोडो जन्माचे संचित आमगेले हे आतां आमगेल हृदयांत आसा. आणि आमकां हे गुप्त आसा की आमगेल हृदयांत अशी आसा, पण हे क्लीन करचे, पूर्ण रुपान नष्ट करचे प्रोसेस देवान दिलेली आसा. त्या देवान कसं दिलेलं आसा, शृणवता स्वकथा कृष्ण. एकच हे सांगिल्लें आसा की आमकां कृष्णा बद्दल कथा ते आयकल्या नंतर कशी ते सीड हगूर हगूर ग्रो जाता, त्या प्रमाणे हे कल्मश जे आसा आमगेल हृदयांत उरले ते हगूर 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 कमी जाता. आणि कसं जाता, जशी जशी ते हगूर हगूर कमी जाता, तशी हगूर हगूर आमकां देवाल भक्ती करची हे येता, इच्छा जाता. आमी हगूर हगूर भक्ती वाडयताची, हगूर हगूर आमी चड करे अशी हगूर हगूर करताची. आणि हे जाले नंतर आमकां कसं जाता, देन वी आर प्रॉपरली सिच्युएटेड, वेन वी म्हळ्यार त्या टायमार आमी प्रॉपरली सिच्युएटेड उरता केन्ना आमी हे श्रवण करचे मस्त सिरियसली घेताचे. आणि अशी सांगिल्लें आसा की कृष्ण आणि कृष्णा नाव हे अभिन्न आसा. तर कृष्णाले नाव आमी घेताची, कृष्णाल कथा आमी आयकताची, ते कृष्णाल हे अभिन्न आसा. तेन्ना आमी हे जेव्हा श्रवण करताची, तेन्ना कसं जाता, आमी कृष्णाक अनुभव करता, आमी कृष्णाल सानिध्यात येता. आणि बिकॉज वी हियर इट अटेंटिवली द नेम ऑफ कृष्णा,
कसं जाता आमगेल हृदयांतल कल्मश जाता ते दूर जाता. तर चैतन्य चरितामृतान सॉरी चैतन्य महाप्रभून शिष्याष्टकमांतू एक सांगेल असं कसं आहे, नामना मकारी बहुधा निज सर्वश. ते देवाल जे नाव असं तांतू सगळी शक्ती सामील असं तांतू असं. आणि देवानं मस्त तांतू शक्ती घालील असं तागे नावांत. आणि ताजी खातीर देव बरें कसं असं मस्त कृपालू असं के देव जे असं ते कसं करता ते साऊंड व्हायब्रेशनान न्हू त्या नावांतुल्यान ही कम्स बिफोर अस, ही स्टँड्स बिफोर अस. पण कसं जाता वेन यू आर चॅन्टिंग द होली नेम ऑफ कृष्णा, तुम्ही नाव घेताची आणि श्रवण करताची, at the same time immediately Krishna appears in front of you. पण आमगेल कसं जाता, वी आर नॉट दॅट प्युअर टू एक्सपिरियन्स कृष्णा हू इज इन फ्रंट ऑफ अस. आणि ताजी मुळे जसं आमक कृष्ण जसं तांक अनुभव करण्याचे, वी आर नॉट एबल टू see him or experience him when we chant his name, when we hear his name. आणि तशी कंडिशन आणतो. आता देव आमगेल मुखार आयले री आम्ही कसं जातले, आमगे आमकां पळोवचें मेळ्ळें री आमी एकदम प्रसन्न जाता, आमगेले पूर्ण शुद्ध जाता. पण आमी देव मुखार आसा पण आमी ताका समपळयना जाल्यार, अटेन्शन दिना जाल्यार कसं जातलें, आमकां कळेश्वरेन देव आसा आणि ताजी बेनिफीट आमकां मेळ्ळेची ना. आणि हेच कारण असं की आमगेल चॅन्टिंग जे असं ते अटेंटिव्ह जायना, बिकॉज वी आर नॉट हियरिंग द साऊंड व्हायब्रेशन प्रॉपरली अँड वी आर नॉट कसं म्हणतात ताका कृष्णाक आम्ही हृदयांतू ते आगमन करतसे, आगमन करचे आम्ही ताका हृदयांतू बसकारून घेवचे, हे आम्ही करनाच. म्हणून कसं जाता आमकां जे आम्ही चॅन्टिंग करता ते चॅन्टिंग करचे टायमार आमकां आमकां ते देवाल नांवान ती शक्ती आसा, इतली मधुरता आसा, ताचे आनंद आमकां घेयना. आणि देवाल जी पोटन्सी आसा ती आमकां अनुभव करच्या जायना. ताजे निमित्त हे हियरिंग जे आसा ते प्रभुपादान सांगिल्लें आसा की अटेंटिव्ह चॅन्टिंग करता, अटेंटिव्ह हरिकथा आयकत आसतना सगळें लक्ष जे आसा ते हरिकथेन तूं उरता. तातूंत कसलें डेविएशन करचें ना. ताजें उत्तम उदाहरण म्हळ्यार परीक्षित महाराज. परीक्षित महाराज तांकां जेन्ना शृंगेल शाप मेळटा की विदीन 7 days तांकां मृत्यू जातालो अशें शाप मेळटा, त्या टायमार परीक्षित महाराज बाकी कसले बद्दल विचार करनाच. परीक्षित महाराज कसं करता, सगळं काम सोडून जे असं दंडकारण्य जे ऋषीमुनींक एकत्रित जाल्लेले आसा ते वचून तांगे लागीं शुकदेव गोस्वामी तांगे लागीं भागवतम आयकताचे. आणि भागवतम आयकत आसतना तांणी मेन कसं करताची, तांणी आयकत आसतना ही इज paying his full attention to hearing of Srimad Bhagavatam. आता आम्ही
आमगेल अटेन्शन असं की ना हे कशी समजून घेवेत. हे समज हे अगर आमकां जाण घेवची जाल्यार आमकां आमी पळोवंक की आमी बाकी कसं कसं करताच हे करता करता बाकी कसं कसं कार्य करता ते कळल्यार आमकां कळटलें की आमगेलें अटेन्शन कितलें आसा. आतां केन्ना केन्ना आमी ड्रायव्हिंग करताची तेन्ना आमी हरिकथा आयकताची. माताजी लोक कुकिंग करताची तेन्ना हरिकथा केन्ना आयकताची. ते वायट असं अशी ना, पण आमगेल फुल अटेन्शन तांतू वचना. कारण आमगेलें अटेन्शन थोडे ड्रायव्हिंगा उरता, कुकिंगा उरता आणि सायड बाय सायड आमी हरिकथा आयकताची. जर अशी म्हणटाची अशी सांगताची की हरिकथा श्रवण करचे लाभ तुमकां जावंक जाल्यार तुम्ही एक्सक्लुझिव्ह टाइम दिवन दुसरं काय कार्य करचे ना. टाइम फक्त जे आसा ते हरिनाम हरिकथा आयकुच्या दिवप. आमकां सांगताची कसले थोडे दिवसान तूं 16 माळ करचे, भक्ताल संघ घेवचे, रेग्युलेटिव्ह प्रिन्सिपल फॉलो करचे आणि 2 इम्पॉर्टंट हे वस्तू सांगताचे. हे नियमित रूपान श्रीमद भागवतम वाचूचे एव्हरी डे आणि दुसरं म्हळ्यार नियमित रूपान एव्हरी डे श्रीमद भागवत आयकुचे. तो श्रवणम आणि कीर्तनम हे जे आसा हे नियमित रूपान करका अशी आमकां सांगिल्लें आसा. आणि आमी कितले नियमित रूपान करतले तितले आमगेले टेस्ट ते तांतू वाडतले. जशें हांव सुरवाती उदाहरण दिलें की कृष्ण आमगेले मुखार आसा पण आमकां दिसना कारण आमगेले अटेन्शन ना तांतू. पण केन्ना आमी एक्सक्लुझिव्हली टाइम हरिकथा आयकुच्यान तूं दितले त्या टायमान तूं कृष्ण प्रसन्न जातलो. सर्वांत महत्वाचे म्हळ्यार कृष्ण प्रसन्न जातलो आणि ते हरिकथा ताजे रियलायझेशन तुमकां येतलें बिकॉज ऑफ हिज मर्सी ऑन यू. वाय? बिकॉज तुम्ही एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिते आसाची हरिकथा आयकच्याक. हरिकथा श्रवण करच्यान तुम्ही एक्स्ट्रा टाइम दिताची, अटेन्शन दिताची म्हणून जे आसा ते देव जे आसा ते खुश जावन तुमगेली भक्ती जी आसा ते कसं जाता वाडतले. आणि कृष्ण जे आसा ते आमगेले हृदयांत आसा आणि हृदयांत आसा म्हणून हे जे आसा आमकां कसं करतले भक्ती दितले. आणि इफ वी हियर अटेंटिव्हली then in this lifetime we can go back and back to God. then परीक्षित महाराजानं अटेन्शन कशी दिले ताजे आमी पळयताची. तांणी 7 दिवस आणि 7 रात्र एका जागेर बसून श्रीमद भागवतम जे आसा ते श्रवण केलेले आसा. तांतू तांणी कसले मध्ये ब्रेक घेतिल्ले ना, कसले शरीरा बद्दल विचार केलेले ना. शरीरा बद्दल विचार केलेले ना हाजे कारण कसं हे विचार आयिल्ले ना हाजे कारण कसं आसा. कारण म्हळ्यार तांगेलें अटेन्शन हियरिंग जे आसा ते 100% ही वॉज हियरिंग टू श्रीमद भागवत. आता आमी निर्जला उपास करताचे, आमी जे आसा व्रत करताचे अन्न घेनाची उदक पिनाची. त्या टायमार बरें सुरवातीक आमकां अशें जाता. आय नो माय ओन केस. हांव केन्ना फर्स्ट हे केल्लें
पांडव निर्जला केलेलं, मस्त त्रास झाला. पण when we come in association of devotee and when we hear Krishna Katha in association of devotee, ते व्रत करचे एकदम आसान जाता, एकदम सहज रीते तुम्ही करच्या साध्य जाता. कारण की म्हळ्यार हे परीक्षित महाराजाले उदाहरण आसा. आमगेले लक्ष जे आसा ते पूर्ण कॉन्शियसनेस पूर्ण रूपान कसं जाता, हरिकथेन उरता. when you are hearing हरिकथा, you are with Krishna. आता श्रवणाचे महत्व कसले आसा ते म्हळ्यार when you are hearing Krishna कथा, you are with Krishna and Krishna gives you the strength. कसं स्ट्रेंथ करता? टू go away from the needs of the body, to forget the needs of the body. ते आमकां हगूर हगूर आमकां लक्ष येता की आमी कशी भक्ती करता, हगूर हगूर मुखार वताची. तेन्ना आमकां हे लक्ष येता की आमी हगूर हगूर प्रोग्रेस जाते आसा, आमकां उपास करचे साध्य जाते आसा. कारण because you are hearing and chanting attentively, Krishna becomes serious, and that time Krishna gives you the strength. त्याचप्रमाणे कृष्ण जे आसा त्यांनी पळयलें की परीक्षित महाराज तांकां कसं आसा, तांकां भागवत कथा पूर्ण श्रवण करचें आसा, हरी बद्दल आयकुचें आसा, ते तागेले जिवना आत्मसात करचें आसा. हे ताका केन्ना कळटा, ताका कळटा म्हगेले टायम कमी आसा, आनी ताणें कसं केलें, पूर्ण टायम जे आसा ते श्रवण आणि कीर्तन हातूंत तांणी दिवचे प्रयत्न केले. and because he could he has dedicated his 7 days, Krishna from within his heart has supplied everything to him. आता सर्वात आमगे रोड शत्रू म्हळ्यार आमगे मन आसा. तेन्ना आमकां कसले कार्य करनाका म्हळ्यार आमगेल मनान तूं हजार अशी विचार येताची, ते कशी करचे, ते कशी करनाका म्हळ्यार पण कशी करचे अशी विचार येतात मनान. कारण मन जे आसा तागेलें कार्य तेच आसा, कसले आमकां डिस्ट्रॅक्ट करचे, देवाक पासून जे आसा ते डिस्ट्रॅक्ट करचे. पण एज अ साधका आमगेल कार्य कसं आसा, ते डिस्ट्रॅक्ट जाल्लें मन जे आसा ते परत कृष्णाले हाडचे. आमी केन्ना कसं करताची, रोडार वता आसतना देर आर डिफरंट लेन्स एंड डिफरंट व्हेइकल्स, आणि मध्ये सपोज एक व्हेइकल हगूर वता आसल्यार आमी कसं करता, ताका ओवरटेक करता, आणि ओवरटेक करून आमी परत त्या लेना येताची. So similar way, when our minds gives us agitation, we have to neglect that, and we have to bring our consciousness back to Krishna consciousness. कशी जातले, हे श्रवण आणि कीर्तन करून जातले. सो एव्हरी लिव्हिंग बीइंग इज अशी म्हणटात की टायम इमोमोरियल तांतूं जे आसा ते अशी सायकल ऑफ बर्थ डेथ हातूंत हे जाल्लेलें आसा. आणि कितलो आमगेले जन्म जाल्ले, कितले मुखार आसा, हे जे आसा ते कोणाक सांगचें जायना. पण एक आमी अशी म्हणयता की आमकां हे आमगेले हे जे जर्नी आसा, हे जर्नी कमी करच्याक
देव जे आसा तेमकां हें करतास, कसं मदत करतास. आणि नेक्स्ट श्लोक 1.2.18 तांतू अशें सांगिल्लें आसा की नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तो भवती नैष्टिक. त्यांना हंतू आता भागवतमाबद्दल महत्व सांगितलं असं, हिअरिंगाबद्दल सांगितलं असं, श्रवणाबद्दल सांगितलं असं. कसं सांगितलं असं, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु आमगेलं अभद्र असं कल्मश असं हे नित्यम भागवत सेवा आहे. एव्हरीडे भागवतम ताजे श्रवण करून हे जे आसा ते दूर जाता. आणि तू परत सांगितलं असं की व्यक्ती भागवत पुस्तक भागवत आता हे दोन्ही जे आसा ते दोन्ही फार महत्वपूर्ण आसा. कारण पुस्तक भागवत आसा तांतू कसं बरयलें आसा, तांतू कृष्णा आणि कृष्णा जे भक्त आसा ताजे बद्दल बरयलें आसा. तर बुक भागवत इज टेकिंग यू टू व्यक्ती भागवत. जशी प्रल्हाद महाराज आसा, ध्रुव महाराज आसा, देवाल बिंगड भक्त आसा, तागेल बद्दल वर्णन जे आसा, व्यक्ती भागवत जे आसा ताजी डिस्क्रिप्शन तांगेल जे देवा ओटू जे तांगेल लीला आसा ते हे पुस्तक भागवतान तू दिल्लेलं आसा. आणि त्याची जे व्यक्ती भागवत आसा तांणी कसं करताची तांगेल बद्दल दिल्लेलं सांगेल असं, पण तांगेल काम एक आसा, व्यक्ती भागवताल काम एक आसा. ते कसं करताची तुमका बुक भागवतान तू व्यक्ती भागवत बुक भागवत कशी रेफर करता, तांतू कृष्णाल पास्ट टाइम आणि कृष्णाले भक्ताल पास्ट टाइम ताजे बद्दल श्रवण करता आणि लोकांक ताजे बद्दल सांगता. आणि हे कशी करता म्हळ्यार हगुर टाइम चड डिवोट करता. आमी पळयताची सुरवातीक कोण कोण जे आसा भक्त तांकां भागवत वाजूचे आसा, पण भागवत वाजूतांतू तांकां टाइम मेळना, तेन्ना भागवत कंप्लीट जायना वाजून. तेन्ना कसं करता तांणी भागवतमान तू अटेंटिव्हली रीड करताची, तांणी एक्सक्लुझिव्ह टाइम दिताची आणि तांणी हगूर टाइम वाडयताची. त्या हगूर टाइम वाडयल्या नंतर कसं जाता, तांगेले रुची व्यक्ती भागवत आणि ग्रंथ भागवत हांतू तांगेल रुची जे आसा ते वाडता, मस्त तांगेल रुची वाडता. अँड दे ट्राय टू डू धिस थिंग ओनली. ते हरिकथा श्रवण करता उरताचे. आणि हे हाजे व्यक्ती भागवत केन्ना आमकां मेळटा तेन्ना आमकां बुक भागवत ताजे बद्दल कळटा. तर व्यक्ती भागवत तांगेले एक आमगेले लागीं उरचे महत्व मस्त आसा. कोणे व्यक्तीक कोणे एक मनशाक एक व्यक्ती भागवत मेळ्ळ्यार कसं जाता, तागेलें जीवन जे आसा तें पूर्ण चेंज जाता, पूर्ण परिवर्तन जाता तागेल्या जिवनाचें. आणि ताजी उदाहरण म्हळ्यार नारद मुनी आसा. बेस्ट उदाहरण म्हळ्यार नारद मुनी. नारद मुनी जे आसा तो कसो आसा, एक मेड सर्वंट तागेले एक
शेल्ल आशिल्ला आणि तागेल घरल्यागी कोण येता सेजीस येताची मुनी येताची आणि तांकां सेव करचे एक अपॉर्च्युनिटी पहिले जन्मान तू नारद मुनीक मेळटा आणि तांणी कसं करताची तांकां आशीर्वाद दिताची आणि आशीर्वाद दिले नंतर तांगेल्या आशीर्वादा निमित्त तांकां कशें जाता नेक्स्ट जन्मान तू नारद मुनीले हे जाता. So by simply associating with a Vyakti Bhagwat, our good fortune comes to existence. आमगेले फॉर्च्यून जे आसा ते आमकां हे जाता, आमकां गुड फॉर्च्यून मेळटा. ताजी खातीरची अशी म्हणटाची की whenever we have opportunity to meet sincere, dedicated, self-realized अशी डिवोटी पण आमकां मेळचे तेन्ना पण एक अपॉर्च्युनिटी मेळटा ते आमी कसं करता ताका केन्नाच सोडच्या ना. कारण कसं जालें लव मात्र साधू संग सर्व सिद्धी होय. आता हांतू सुरवातीन तू कथेंतच मात नित्यम तुष्यंतीचे रमंतीचे हे तांतू सांगिल्लें आसा भगवंतात गीते श्लोकांतू तांतू कसं सांगिल्लें आसा की केन्ना हे दोन व्यक्ती एकत्रित येताले भक्त आणि बाकीचे भक्ता ओटू कोणे एक व्यक्ती भागवता ओटू संपर्कांत येताले तांणी कसं करताले तुष्यंतीचे रमंतीचे दे विल डिराइव ग्रेट प्लेजर तांकां जे आसा ते मस्त आनंद मेळटालो कसलो आनंद मेळटालो तांकां भागवत कथा आयकूचे आनंद मेळटालो आणि कथाकाराक भागवत कथा सांगचे आनंद मेळटा तेन्ना भागवतम कथा तांतू कसं जातालें सगळं आनंदीत जातालें सगळे जे आसा ते आनंदीत जाताले ताजे खातीर association of a sincere Bhagavad is very, very important, who has transcendental knowledge within his heart आणि ते जे आसा ते कसं जातालें आमकां बरें मेळटालें तांगेल नॉलेज जे आसा तें आमकां बरें मेळटा आणि अशी भागवत श्रवण केली नंतर आमगेल कसं जातालें उद्धार जातालें तो आमकां वी हॅव टू आमगेल हे डिवोशनल पाथ आमी मुखार वरते आसाची तांतू आमकां एक गायडन्स आमी गायडन्स घेवचे नेहमी प्रयत्न करता व्यक्ती भागवत असं तांगेले कारण तांणी जे आसा कसले तांणी आमकां योग्य मार्गदर्शन करताले बिकॉज दे आर द लाईव्ह भागवत बिकॉज दे आर लिव्हिंग भागवत त्यांनी भागवत तांगे लाईफान तू लिव करतेस एवरी टाइम दे आर रिमेंबरिंग कृष्ण they can connect you to Krishna. Even looking at them, you will remember Krishna, or remember Krishna's pastime, or you will remember some good association with them. तर हे व्यक्ती भागवत ताजे संपर्क वरे this is as good as hearing भागवत तर तशी हे बुक भागवत व्यक्ती भागवत हे जे आसा ते कसं करतले आमकां श्रवणाचे जे आसा ते बेनिफीट आमकां दिता सो हे बेनिफीट मेळून आमकां कसं जातलें
आम्ही भक्तीन तू मुखार वता. हरे कृष्ण. श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटी वैष्णव वृंद. हरिनाम संकीर्तन. भारी सुंदर आशिल्लें ते सेशन. अनंत धन्यवाद तुमकां. कोणाचा कसले क्वेश्चन असल्यार नोट करून दवरून घेयाचे. आम्ही एक पाटी चॅप्टर 15 ऐकूया सुपर्णा भट माताजील कंचन. त्यानंतर आम्ही सेशन मुखार. ओव्हर टू यू सुपर्णा भट माताजी.